30 मे हो राष्ट्रीय तंबाखू विरोधी दीस। तंबाखूच्या व्यसनाक आडावपा खातीर संवसारीक पावंड्यार यत्न चालू आसा। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबॅको इंडस्ट्री इंटरफियरन्स हे अनुवर्साचे घोषवाक्य। चित्रपट अभिनेत्यांच्यो जायराती पळोवन विद्यार्थी तांचें अनुकरण करतात हे बंद जावपाक जाय। सिगरेट गुटखा हे सायलंट किलर आसात। हालींसराक सिगरेट गुटखा सारकिल्या तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रकार शाळा कॉलेजींनी खूबच वाडल्यात। कोणेच तंबाखूचे बकीक पडचे न्हय, वायट व्यसनापासून पयस रावचे अशें आवाहन डॉ. शेखर साळकर हांणी तंबाखू विरोधी दिसा निमतान केलां। लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो शेवटचो टप्पो सोंपल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मे कन्याकुमारी पावले। देवाचें दर्शन घेवन थंय तांणी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियलाच्या ध्यान मंडपांत बसून ध्यान करपाक सुरवात केली। ते सुमार 45 तासां खातीर ध्यान करतले आनी 1 जुनाच्या सांजेर ते ध्यानाक बशिल्ले उरतले। 131 वर्सां पयलीं 1892 जेन्ना स्वामी विवेकानंदजी कन्याकुमारी पाविल्ले तेन्ना ते ह्याच सुवातेर ध्यानाक बशिल्ले। त्या उपरांत प्रधानमंत्री ध्यानाक बसल्यात, मात सध्या मोदींच्या ह्या भेटीचो राजकीय हेत आशिल्ल्याची विधानां करपाक विरोधी पक्षांनी सुरवात केल्या। एकेवटेन दक्षिण भारतात उनवर्साच्या पावसान हाजेरी लायिल्ली आसतना उत्तर भारतात खर उष्णतायेक लागून लोकांक मरण येवपाक लागला। वाडटी उष्णतायेचो परिणाम फक्त मनशांचेरूच न्हय तर जनावरां तशेंच पक्ष्यांचेरूय स्पश्ट दिसून आयला। मात आतां ह्या हीटवेवा पासून थाकाय मेळटली अशी चिन्हां दिसपाक लागल्यात। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तशेंच ओडिशात फुडल्या 4 दिसांत वाडटो तापमान कमी जावपाची शक्यताय उक्तायल्या। मजगतीं फुडल्या 3 ते 6 दिसां भितर उत्तरी पूर्व राज्यांनी तशेंच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटका, तामिळनाडूत पावस हाजेरी लायतलो असो दावो हवामान खात्यान केला। उष्णतायेक लागून उनवर्सा दिल्लीचे तापमान भयानकरित्या वाडला। हाचो परिणाम राजधानी दिल्लीच्या उदका पुरवणीचेर जाल्लो दिसता। भारताची राजधानी आशिल्ल्या दिल्लीवाल्यांक उदका खातीर बळवळे काडपाचे दीस आयल्यात। सध्या टँकरांनी दिल्लीवाल्यांक उदकाची पुरवण करप सुरू आसा। उदकाच्या उणावाक लागून आतां दिल्लीच्या सरकारान हरियाणा, उत्तर प्रदेश तशेंच हिमाचल प्रदेशांतल्या उदकाची पुरवण चालू करपाची मागणी करीत उच्च न्यायालयात धांव घेतल्या। दिल्ली सयत राजस्थानच्या जयपुरांतूय उदकाची समस्या उप्राशिल्ल्याचेर तडा आयला। संधिवात ही सध्या सामान्य भलायकेची स्थिती आसून हातूंत मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात। संवसारभरांतल्या सावार लोकांक संधिवात दुयेंस जाता, पूण सध्या हें दुयेंस दादल्यां परस बायलां मदीं चड दिसून येता। बायलां मदीं एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ही हॉर्मोनालांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांच्या सांध्याचे भलायकेचेर परिणाम जावं येता। भारतांत 60 वर्सां पहिल्या पिरायेच्या बायलांक ह्या दुयेंसाचो धोको आसता। तेच प्रमाण आयच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवाताचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयला।
लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर अबकारी खात्यान केल्ले कारवायेंत 2 वर्सां सुमार 100 कोटी रुपया रोकड आनी भांगराची वस्ती जप्त केल्यात। 2019 वर्सा वेंचणुके वेळार जप्त केल्ल्या 390 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ह्या खेपेच्या कारवायेंत जप्त केल्ल्या रुपयांनी 182% वाड जाल्ली आसा। राजधानी पणजेत आशिल्ल्या पोन्न्या मरमेड गार्डनाचे सुशोभीकरणाचे काम पणजी महापालिकेन हातांत घेतला। सध्या गार्डना भोंवतणी व्हडले कंपाऊंड बांदपाचे काम चालू आशिल्ल्यान हे गार्डन अस्त्यव्यस्त जाला। आजकाल वाढिल्ल्या मोबायलाच्या वापराक लागून उडसूट सोशल मिडियाचेर दिसपट्टे जिणेंत घडपी घडणुकांचे फोटो पोस्ट करपाचो ट्रेंड चलता। ल्हानसान भुरगीं लेगीत आपल्या जिणेंत घडपी घडणुकांचो अपडेट्स दित असतात। मात हालींसरा ट्रोलिंग वाडपाक लागिल्ले आनी ह्या सगळ्याचो वायट तरेन ह्या भुरग्यांचेर परिणाम जातना दिसून येता। ट्रोलिंगाक लागून भुरग्यांच्या मानसीक भलायकेचेर वायट तरेन परिणाम जाता, जाका लागून भुरग्यां मदीं निर्शेवणी लेगीत जाणवपाक लागता। देखून जाता तितले परीन ल्हानसान भुरग्यांक सोशल मिडिया पासून पयस दवरचे, कारण हाचो अति उपेगाचो परिणाम तांच्या मानसीक भलायकेचेर जावपाक शकता। JECC आशियाच्या संशोधन अहवालाप्रमाण डिप्रेशनान आशिल्ल्या दादल्यांक काळजाच्या दुयेंसाचो धोको 1.39% आनी बायलांक 1.64% आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। इतलेंच न्हय तर दादल्यां परस बायलांक स्ट्रोक, काळजाचें दुयेंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरस आनी एट्रियल फायब्रिलेशनाच्या धोको चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। तज्ञांच्या मतान बायलांच्या आयुश्यांत जायते बदल जातात, जाका लागून डिप्रेशन येवपाची शक्यताय आसता। WHOच्या अहवाला प्रमाण संवसारांतले सुमार 30 कोटी लोक सध्या डिप्रेशनाचे त्रास सोंसतात। दादल्यां परस बायलां मदीं डिप्रेशनाचें प्रमाण 50% चड दिसून येता। दर वर्सा 7 लाखां परस चड लोक डिप्रेशनाक लागून आत्महत्या करतात। भारतांतूय ही समस्या नेटान वाडत आसा। पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्ल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता। आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां। सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात। हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारके दुयेंसांचो आस्पाव आसा। भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात। खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात। उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारावन येतात।
कला अकादमीचेर लागीं 75 कोटी रुपया मोडून केल्ले वादग्रस्त दुरुस्ती कामाचेर आतां आनीक 10 कोटी रुपया। सरकारान परतून एक फावट 10 कोटी रुपया मोडपाचेर मान्यताय दिल्या। कला अकादमीची दुरुस्ती सध्या गोंयांत मोठो वादाचो विशय थारला। उत्पल पर्रीकार आणि स्मार्ट सिटीच्या काकुलो मॉल मेरेनच्या कामाची पळोवणी केली। उपरांत स्मार्ट सिटीचे 90% लेगीत काम पुराय जावंक ना, सगळी कामां अर्धवट आसात। देखून मंत्री बाबूश हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो आढावा घेतल्या शिवाय स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन दिवची न्हय अशें उत्पल पर्रीकार हांणी म्हणलें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दर 15 दिसांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर बसका घेवची अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। मंत्री सुधीर ढवळकाराचेर टिका करतना आर्चीच्या मनोज परबाचो तोल गेलो। सामक्या सकल्ले पातळीचेर टिकेक जाप दितना ढवळकाराक मडकयच्या रस्त्यांचेर पिसो कसो भोंवतना पळोवपाचो आमचें स्वप्न आसा। देवी नवदुर्गे कडेनूय आमी तशें मागलां अशें परबाचें म्हणणें। वेर्णा जाल्ल्या अपघातांतल्या मृतांच्या फामिलींक 2 लाख रुपया दिवचे, तशेंच जे जखमी जाल्यात तांचेर योग्य ते उपचार करचे म्हणून बिहारचे राज्यपाल गोंयचे सुपूत राजेंद्र आर्लेकर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागणी केल्या। फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून बेतोडेच्या निरंकाल पंचायत वाठारांत रावपी वानरमारी समाजाक फटको बसला। वाऱ्याक लागून तांच्यो खोपी मोडल्यात, देखून त्या समाजाच्या लोकांनी सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या।
साळ पंचायत वाठारांतल्या पुनर्वसन कॉलनींतले मसण होळयेचो स्क्रॅप माल परस्पर विकला अशी कागाळ काँग्रेसीचे कार्यकर्ते मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनात केल्या। ह्या घोटाळ्यांत एका आदल्या पंचवांगड्यांचो हात आसा ताका अटक करची अशी मागणी राऊत हांणी केल्या। शुक्रारा दनपारां मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलिशेंत लेखी कागाळ केल्या। ह्या वेळार हेर थळावे हाजीर आशिल्ले। मसण होळयेचो सुमार 3 लाख रुपयांचो माल परस्पर विकला अशें कागाळीत म्हणलां। दिवचल तालुक्यातल्या नागरी आणि गुन्यांवकारी न्यायालयाच्या इमारतीक सध्या गळटी लागल्या। पुर्तुगेज तेंपावयली ही न्यायालय इमारत गेल्ली 4-5 वर्सां सावन पावसांत गळटा। देखून ओनय ते इमारतीचेर ताडपत्री घालपाची पाळी आयल्या। ह्या न्यायालयांत येवपी आदवोगाद तशेंच लोकांक ह्या गळटेचो बरोच त्रास जाता। ताका लागून हें चित्र पळयतकीच न्यायालय न्यायाच्या परीक्षेत आसा काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। आसगांव वाठारांत उदका पायपलायन आनी अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरल्यात। ताका लागून ह्या रस्त्यान यो वच करपी लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। हे काम बेगीन पुराय जावचें म्हणून संबंदीत खात्यांक पत्रां धाडिल्लीं, मात अजून मेरेन ताचेर उपाय काडूंक ना अशी माहिती आसगांवच्या सरपंचान दिल्या। आतां पावसाचे दीस लागीं पाविल्ल्यान लोकांक तशेंच शाळेंत वचपी भुरग्यांकूय बरोच त्रास जातलो। ताका लागून बेगोबेग हें काम पुराय करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। म्हापशा गणेशपुरी जाल्ल्या मारपेट प्रकरणातल्या तिगा दुबावितांक अटक केली। उपरांत तांकां JMFC कोर्टात व्हेले आनी 7 दिसांची पुलीस पंथून दिली। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान मारपेट केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या प्रकरणात हेमंत देवडी पिराय 30 आनी संदेश साळकार पिराय 28 ह्या दोगांक खंय बरेच शेप लायले। म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करतात। उसगांव ते मोले राष्ट्रीय महामार्गावेले रस्ते कुशीक व्हडली सुकिल्ली झाडां आसात। पावसान जर नेटान वारो व्हांवलो जाल्यार ती झाडां पडून कोणाकूय दुखापत जावपाक शकता। देखून संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली झाडां कापची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या।
KTM आणि ॲक्टिव्हा स्कूटर चोरून व्हरताना कुशलीन स्वप्नेश माने काशीबोलच्या थळाव्यांनी रंगी हात धरलो जाल्यार 4 जाणांनी थंयच्यान पळ काडलो. दरिल्ल्या चोराक थळाव्यांनी हणजूण पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. स्मार्ट सिटीचो भाग म्हणून उदका संशोधन खात्यान सांतिनेज क्रीक पुनर्जीवित करपाक फाटल्या 2 वर्सां 40 कोटींची कामां केल्या. सांतिनेज क्रिकाचे चडशे प्रश्न आतां सोंपल्यात. आतां फक्त उरला ती काळी आनी घाण मारपी उदकाची समस्या. जो मेरेन लोक आपली घाण ह्या क्रिकात सोडटले तो मेरेन ही समस्या सोंपपाची ना अशें उदका संसाधन खात्याचे नाझारेथ वाज आनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. पणजे महानगरपालिका आनी ताळगांव पंचायतीन मोहीम राबोवन ही सगळी कनेक्शनां बंद करपाक जाय अशेंय तांणी म्हळां. कळंगूटच्या खोबरावाडा वाठारांतल्या थळाव्यांनी कळंगूटच्या वीज खात्यार घेराव घालो. फाटले 2 म्हयने सावन सारकी लायट मेळनाशिल्ल्यान बिरेस्तारा राती थळाव्यांनी कळंगूटच्या वीज खात्यार एकठांय येवन तिडक उक्तायल्या. जो मेरेन लायटीचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन आमी हांगाच रावतले अशें लोकांनी सांगलें. जाल्यार ओव्हरलोडाक लागून ह्या वाठारांतली लायट ट्रिप जाता. तशेंच पुराय कळंगूटा खातीर फक्त एक लायनमॅन आनी एक हेल्पर आशिल्ल्यान परिस्थिती हाताळप कठीण जाता अशी माहिती वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यान दिली. मोल्ले 70 वाठारांत व्हांवपी वाळवंटी न्हंयच्या उपगुणो ह्या वाठारांत भुरग्यांनी न्हावपाक येवचें न्हय म्हणून मोल्लेचो सरपंच अमित शिरोडकार तशेंच केरीची सरपंच दिक्षा गांवस हांणी आवाहन केलां. ह्या फुडें वाठारांत न्हावपाक येवप्यांचेर कारवाय जातली म्हणून तांचें म्हणणें. फाटल्या दिसांनी चिरेखणीत आनी कॅनलांत 2 जाणांक बुडून मरण आयिल्लें. ताका लागून 2 सरपंचांनी हें आवाहन केलां. शुक्रारा दिल्ली सावन श्रीनगराक वचपी विस्तारा विमानात बॉम्ब आशिल्ल्याचो धमकी दिवपी फोक्स कॉल आयलो. ते उपरांत विमान कंपनीन विमान सुरक्षीत रित्या श्रीनगर विमानतळार देंवन विमानाची तपासणी केली. सगळ्या प्रवाशांक सुरक्षीतपणान देंवयले आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बॉम्ब स्फोटाक वळीत करून पुराय विमानाची तपासणी करून घेतली. ते उपरांत हो फोक्स कॉल आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें अशें विमानाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें.